एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झालो 2 झाले आता ब्लॉग करता. सकाळच्या मातशे बिझी असलेले. ओके, सर रांदून बिनून झाले. आयज केला सोयाचंक करी. ताका तुमकां सोयाचंक करी केला आणि पोर येताना अक्षदान ते हें हाडलेलें न्ही, माडी म्हणटा ताका, तेजी भाजी केला आईन. तेजी भाजी करतात आणि कापाय करतात. सो आयज न्ही भाजी केला. सॉरी, सोयाचंक्स करी न्ही खूब बरें लागता. आतां आमकां खूब लायक जावपाक लागला. सो केले आयज. आणि माडी असलेली न्ही तेजी भाजी केला. हें पळयात, सोय घालून केला आईन. ही आईचे स्टायल. कालची थोडी भाजी आहा आणि भेंडे फ्राय आसा. म्हटलें खावया, कित्याक वेस्ट करूंक जाय. सो आतां हांवें दवरला इश्विकाक कॅरट बॉयल करपाक. सॉरी, कॅरट दवरला हांवें स्टीम करपाक. एक 10 मिनटां हांव स्टीम करतलें. मागीर तितून हांव थोडेशें एक धाकटोसो पनीर ॲड करतलें. हांवें होममेड घरा पनीर केला ताका लागूनच. सो मागीर मातशें पनीर मातशें स्टीम करूंक जाय खंय, कच्चें पनीर दिवंक जायना खंय. सो आयज न्ही ताका पोळे केलेले ब्रेकफास्टाक. पोळे केले. आयज ताका पोळे एक हाफ पोळो बारीक कट केले. दूध घातलें, जें आमी गायेचें दूद हाडटा तें दूद घातलें आनी एक हाफ खजूर घातले आनी ताका बरें शिजयलें. मागीर मिक्सरान घालून ताका मातशें प्युरी केलें. ताका तो इतलें लायक जालें, बरो खालो तो. नाल्यार आनी तोंड काडना भायर. आयज खालो तो. केन्ना कितें पोळे बी आसले न्ही, पोळे किंवा इडली, दुदान ताका मातशें शिजोवपाचें. एक धाकटोसो खजूर घालात. कित्याक खबर आहा, ताका मातशें स्वीटनेस आसलें न्ही तो खाता, नाल्यार खायत ना. सो आयज ताका खूब लायक जालें. सो एकदां नेक्स्ट टायम केन्ना इडली करतले आनी दुदान घालून ताका शिजोवन दितलें. बरें आवडलें ताका, खालो तो. ओके, सो शिव येवंक ना आतां जेवपाक, खंय रेडी आसा. पळोवया, आयज वयतले आमी पणजी. क्रिसमस सगळें डेकोरेशन सगळें हाडूंक जाय. फाल्यां म्हाजो बड्डे आसा, म्हाका एक बरो ड्रेस जाय. सांग तुमकां मागीर. ओके, सो पळोवया कशें गेले ना जाल्यार ना, कांयच खबर ना. शिवाचें सगळें आहा तें, ताका लागून तो फ्री आसूंक जाय न्ही. सो वयतले आयज कशें आमकां वचूंकूच जाय मागीर, आनी तो फ्री ना ताका लागून. सो पळोवया. ओके, मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. आयलो रा म्हाज्या घालशी गाडी. भायर सरला आमी. शी सामको बिझी, दाढी काडोंक टायम ना. आपण इतली लांब दाढी वाडता खंय. एक्चुअली म्हाका वचून आसलेलें नर्सरी. माती ना ते क्रिसमस हें करपाक, ते माती घालपाक. म्हाका न्ही माती ना. रेंव घाल खंय. सो हांवें कितें म्हटलें, नर्सरी वचचें आनी माती हाडया. तो पण नाका, आतां नर्सरी बी खंयच नाका, तुका फक्त पणजे व्हरता आनी येता नर्सरी. तूं माती हाड. माती गरज कांयच ना म्हणून हांव बेश्टें वयता दिसता नर्सरी माती हाडपाक. इतलीच तू आसतलो इतले दीस पळय, म्हाका ब्लेम करता. हांवें काल सोदलें, मागीर येवपालें माती पयलेशें आहा तें माती पावचें ना आनी चिकचीक जाला, तें माती जावचें ना. सो जस्ट इतलें पयस ना तें मातीचें हें शॉप, तें नर्सरी. जस्ट नर्सरी लागींच आहा तें म्हटलें ताका वचून घेवन येवया. तो आपल नाका आतां. त्याच लायनीन न्यू शॉप ओपन केला, केक शॉप, पेस्ट्री पॅलेस न्ही लागीं न्ही, बरें जालें. ओके, सो तो बरं आतां आपूण तुका नर्सरी बिर्सरी खंय व्हरना खंय. फाल्यां पळय सगळें हांव रावंड मारता. तूं घेवन यो, टेन्शन ना. कित्याक म्हाका फाल्यां वोटींग न्ही, कित्याक मंडे हांव स्टार्ट करतलें तें माती घालतलें. कित्याक हांव न्ही दिस टायम न्ही नाशणे घालचें ना, मस्टर्ड सीड्स घालतलें. मस्टर्ड सीड्स न्ही रोखडें जाता. सो नाशणे म्हाका रिस्क घेवपा नाका. सो फाल्यां या. ओके, सो आतां आमी डेकोरेशन घेवपाक वयता क्रिसमसाक. आमी न्ही 99 शॉपाक वयची ना. 99 शॉपान इतलें कांय उरना अशें ना, कांय ना व्हडलेशें. सो एक न्यू शॉप अशें ओपन जालां. हांवें तें इंस्टाग्रामार एक रील पयल्लें, थंयसर म्हाका बरें दिसलें बरें. सो आतां आमी थंयच वयतलीं. पयलीं आमी थंय वयता शॉपार, मागीर आमी मार्केटान वयतलीं. थोडी भाजी बी घेवंक जाय म्हाका, की फाल्यां म्हाजो बड्डे आनी म्हाका कपडे घेवंक जाय. मुस्तफा बड्डे म्हटलें की हात दवरले तकलेर, अशें की विचार असो करता की हांवें कितें 1 लाख भर कितें मागला भशेन सांग घेता. सो मुस्तफान वयतलें. सो पयलीं आमी ते डेकोरेशन शॉपार या. सो धाडटा तुमकां पणजे मेळटा. आनी तुका हें हाडला अशें ना, चॉकलेट कुनाफा. काल आमच्या युट्यूब फॅमिली येयली न्ही, आयरीन, तिणी न्ही चॉकलेटी सामकी भरपूर हाडला. सो हेका खावपाक टायम ना, सो घेवन येयला. हें पळयात कुनाफा. घरात 2-3 बुकोन येयला आनी आसा काय. हांवें पप्पाक फक्त हाडला आनी म्हाका हाडला. हांवें सगळी चॉकलेट लिपोवन दवरला, कित्याक म्हाकाय सवय पडटा खावपाचें. हांव केन्ना तुका एक काडून खाता आनी ऋत्वीक तरी सांगूपा नाका. 2-3-4 घेवन सामकें वांगडा सोंपयता. सो लिपोवन दवरता हांव कुनाफा दुबयचेर. तो अंकल कितें म्हणटा बरा, दुबय चॉकलेट खा आनी दुबय पावतलो खंय तूं. म्हणजे दुबय चॉकलेट खाले हा तूं दुबय पावतलो खंय असो म्हणपा लागलो. सो हें फर्स्ट टायम कुनाफा. ओके, चला बरें न्ही.
अरे दुबई चॉकलेट बरे उठत झाले आहे का नाही. चला सो शिव गेला असं चारकोल बार्बेक्यू सेट थंयसर गेला. त्याच्यानी इव्हेंट असा इव्हेंट म्हणजे ते सर आहा त्याचे विला आसा हांगासर नॉर्थाक तांचे कितें पार्टी आसा तांकां सगळं अरेंज करून दिवंक जाय. सो सदांच आहा तो कितें कितें ताका मेळना. सो बार्बेक्यू सेट सगळं जालेलें आहा फक्त ते स्क्रिवर्स आसता पळय ताका ते जाय खंय. सो मेळा बरें आहा दिसता मेळाशें दिसता म्हाका. आनी ते बी स्क्रिवर्स कसले जे सिंपलशे आसता पळय ते न्ही तेंच्यांनी धाडला ताका तसलेच जाय का स्क्रिवर्स. सो हांगा सगळें मेळटा न्ही आनी तेंचे ते बार्बेक्यू जे सेट आहा पळय मातशे व्हडले आहा ते ताका स्क्रिवर्स मातशे लांब जाय. सो म्हणटा तूं घेवन यो म्हणटा हांव बसता हांगासर. आमी ते शॉप सोदता मेळना आतां शेवता सारकें पयलें लोकेशन म्हणजे भितर आहा दिसता म्हाका ते. सो फायनली पावली भोंवन रॉयज वंडरलँड हा वय. सो पावली आमी हे पळयात रॉयज वंडरलँड. चला घुसा हांव क्रिसमस ट्री बरें धाकटे बरें आनी इतलें धाकटें बरें दिसता न्ही. हां एक्चुली आमकां न्ही अशें जाय अशें भल्ल्या भशेन आमचें न्ही अशें भल्लें काही दिसना मदीं मदीं गॅप दिसता. चला असले घेवंक जाय नेक्स्ट टायम घेतना स्नोचे. हां पट्टल न्ही ते. क्रीब बरो आहा. वा म्हाका क्रिसमस ट्री पळोवन पिशे जाले. हांगा सगळें आहा हे पळयात वयर पळय. तूं तें ऑर्डर केला न्ही ताका लावपाक न्ही असले आमकां जाय असले नाल्यार रेड कलर असले लावपाक जाय आमकां मिक्स. सो ते घेता वा हो पळय शिनात हें पळय बेस्ट आहा. आं आसा ओके तूं कितें जाय तें घे तूं. आं असले मिक्स बारीक बारीक घे. फूल पॅकेट हांगा आहा पळय पळय. ओके सो पळयता आमी कितें जाय तें. ओके घेता जाय तें सगळें आसा तेंचे कडेन. अशें हें आसा तेंचे ना स्प्रींग आसा पळय असलें म्हणटा न्ही तूं. पण आमकां कितलें जाय पडटलें तें पळय. चड आमकां व्हडलें नाका मिडियम जाय तो खूब व्हडलो आहा असले ये असले असले असले. रेड बरी दिसतले रेड आनी सिल्वर. ना फक्त रेड बरो दिसना शिनात मातशें सिल्वर ताका वर्क असलें न्ही बरी दिसतलें. कित्याक हे बॉल्स आहा न्ही ते खूब व्हडले व्हडले आहा. सो आमकां इतले व्हडले नाका आमकां धाकटे जाय. सो पळोवया आनी कितें आहा तें. टिन्सर्स बरें आसा हांगासर पण वरायटी ना. मार्केटान मातशें बरें आसतलें. आं सांडटा पळय हांगा सांडटा पळय मरे. आं तो धाकटो खूब धाकटो. खंयचे म्हाका हें लायक जाल्लें रेड आनी गोल्ड. दवर हें पळय कितें बरें आहा. सो हांगासर न्ही सगळ्यां मोठो बॉल बी आसा त्या पळयात. घेतलो तुवें कन्फ्युजन जाता कितें घेवंक कितें नाका. म्हाका आतां पर्पल खूब लायक जालो नाल्यार वायट उड मातसो तो वायट आनी ब्लॅक बरो दिसलो म्हाका न्ही. हय मोठे आसा न्ही तो बारीक. हय आठ म्हणटा मदीं मदीं मदीं. ओके तेच सो हें पळय. सो हेंचे न्ही वयर आसा वयर पळयता चॅक करता. बरें आसा हांगा पळयात सांडटा. हांवें लास्ट इयर हाडलें न्ही तुमकां खबर आहा हांवें दवरला ते टी व्ही कडेन.
खूब हांगा चॉईस वरायटी आसा. सो असले घेता हांव. आसा म्हळ्यार लास्ट इयरचे, सो दिस इयर एक न्यू घेता हांव. बरा या वाव हांगा पळय एक सेट दिता सगळे. हे पळय घे ना. पळयता न्ही आनी फुडें घातले. हांगासर न्ही सामकें डिफरंट आहा जे केन्ना पळोवपूच ना हांवें. अशें ना येस बरें आसा व्हरायटी हा. वरायटी आहा पण तुका 99 शॉपात आसली तुका दिसचें ना वरायटी. तेवढे पळय हेंय आसा हांगा टेबल क्लॉथ सगळे आसा. सामकें आहा टेबल क्लॉथ. सो नेक्स्ट इयर आमच्या घरान हो क्रिसमस ट्री आसतलो सारकें सेम टायप. आमकां हो खूब लायक जालो. सो नेक्स्ट इयर 6 फीट हे 6 फीट ते 9,000 रुपीज. 9,000 रुपीज तेका पण वन टायम इन्वेस्ट केल्यार काय ना. सो आमचे पळय अजून ते बरें आसा. सो हो आमकां खूब लायक जालो. 9,700 हय. सो डिस्कावंट करता काय तो. बॅग बरें दिलें तांच्यांनी. सो आतां भायर सरना वचपाक मार्केटान वयता. शिवनाक इतलो टायट आसा म्हणजे ते टायट न्ही आं कामाक इतलो तो टायट आसा कितें सांगू तुमकां. टायम दिता म्हाका अशें ना. आतां बारीक आसूं फाल्यां बड्डे ते आसूं बड्डे वर्सां वर्स जाता. काम इम्पॉर्टंट. आतां बारीक बारीक तेजे हांगा काम आसलें तेणें केलें. आमी हांगा गेल्लेली खंय ते रुदाली सेल्स म्हणजे कपडो टेबल क्लॉथ पळोवपाक थंय गेल्ली आमी. जालें तरी मेळ्ळा ताका जायना तरी पण तो दिता म्हाका टायम. रॉंग सायड ना मे सारको. ओके चला तुमकां मार्केटान मेळटा की बाबूचे ते गळ्याचे ते दिश्टीचे मणी आसा पळय ते तुटला. सो ते घेवंक जाय म्हाका थंयसर. सो फायनली पावले आमी मुस्तफान. ही पळय रेडीमेड साडी पळय बरें न्ही. बाबा सतारा म्हणजे चल चल फटाफट घे. बाबा घे किसके हवाला दे एक डॉट असले शिवनात ते दादा ने कुछ कमाय नाही चल. सो घेतले आमी. सो आंटीन म्हाका एक कलर सांगलेलो घे म्हणून. तो कलर एक्चुली मेळोंक ना. तिने सांगलेले वायन कलर घे म्हणून. एक ड्रेस वायन कलर मेळोकूच ना. सो लास्ट एक खंयचो कलर तो घेतलो आमी आनी इतले रश तुमकां सांगू कित्याक क्रिसमस न्ही ताका लागून खूब रश. ओके सो जालें कपड्याचें काम. आतां वयता मार्केटान आनी बारीकशें थोडेशें डेकोरेशन घेवंक जाय. फ्रुट्स बीन घेवंक जाय. फ्रुट्स आनी भाजी बीन थोडे मातशी घेवंक जाय. फाल्यां बड्डे न्ही म्हाजो. आनी ड्रेस तुमकां दाखयना आतां डायरेक्ट फाल्यां लायव येतलें न्ही हांव तो दाखयता तुमकां तेन्नाच. ओके शेवपुरी बॉस शेवपुरी पोटान भूक लागला. आतां आनी हॉटेलान वचपाक टायम ना आमकां. एटलीस्ट शेवपुरी तरी खावया कितले दिसांनी. वयस सो रश ना न्ही म्हणून म्हटलें म्हणजे शेवपुरी खावन या म्हटलें. आनी भितर खूब चलोवंक जाय आमकां. हां व्हिडिओ सो आत्तां आमची इट्टी फॅमिली मेवळे मारिया. व्हिडिओ काडनाका म्हाका हाली बरें न्ही. सो भरला हांगा हांगा टिनसेल बरें. म्हाका एक टिनसेल जाय आशिनात किचनान लावपाक. सॉरी असले जाय म्हाका किचनान लावपाक. खंयचे बरें आहा ते पळय. मातशें एक ते येयलात न्ही 99 मातशें चक्कर मारया. लायटींग पळय लायटींग आसा आमगेर. हय लायटींग आसा. सो वायटान क्रिसमस ट्री हांवें फर्स्ट टायम पळयला. आमचे युट्यूब फॅमिली मेवळे ना आसा. आणि तुमचे स्विमिंग सर न्ही स्विमिंग क्लास कोच.
तुम्ही आमगे येस मी सांग हेची मम्मी आमचे व्हिडिओ पळयता बरे हाय मळ पयली मागीर उलय हेची मम्मी आमचे व्हिडिओ पळयता आयज मम्मी नांग असो एकूदा हे कशे रे वाव बरी दिसता हे कशे 300 रुपये 300 हांगासर खूब आहा न्ही वरायटी तेवटेन पळय न्ही सो जालें आमचें फायनली बारीक बारीक म्हाका दिसना एक कॅन्डल बीन दवरपाक जाय आसलें कॅन्डल बीन म्हाका काय मेळूंकूच ना कॅन्डल दवरपाक कॅन्डल सेट वाव हें पळयात तुजी हा पळय हें पळय वाव बरी दिसता ही पळोवपाक आले ना का रे ऋत्वीक सो हांगासर आमी येयला फ्रुट्स घेवपाक घेतले बनाना तसले नाका बनाना वेलची बनाना जाय मधी ब्लू बघूत ना तेच म्हणटा मदी ब्लू हे केला फोकस केला काय बरें दिसता सांगू खूब बरें दिसता ब्युटिफुल हा बरें केला आयडिया बेस्ट आयडिया बरें दिसता न्ही जस्ट पावली आमी घरा थंय आनी काय शूट करूं ना सामकें गर्दी आसलेले ओके सो हांगासर प्राय हांवें ताती हाडले गांवठी जस्ट 2 डझन हाडले हांवें जाय पडटा आमकां रितिकाक बीन बॉयल करून दिवपाक केळी मागीर हांगा मशरूम फ्रुट्स न्ही तितले चड बरें नासलेले सो ताकेच तुमकां कितें कितें हाडटे सो हांगासर पायता हांवें क्रिसमस डेकोरेशन कितें हाडटे कॅलेंडर हाडले हांवें म्हाका एक आनी भयणीक एक आमचें मराठी कॅलेंडर ओके सो हें अशें वचून घेतला सो जेन्ना आमी ते वयर घालतले पळय तेका घालपाक न्ही आसलें तेन्ना हें घेतलां ओके सो हे पळयात आनी ते 99 सेलार ते न्ही खंय कांयच ना दिसत 99 सेलार सो एक बेल आनी म्हाका हें खूब लायक जालें म्हाका घालपाक हें पळय खूब लायक जालें म्हाका हें घेतलें आनी एक बॉल घेतला सिल्वर आनी म्हणजे ग्रे टायप आनी हो रेड हो एक घेतला पिन्सेल्स घेतला पिन्सेल्स हांव हांगा लायतले पिन्सेल्स ओके हे 2 घेतला हांवें 3 घेतला कमी पडले जाल्यार ताका लागून हें जालें मागीर हें म्हाका खूब लायक जालें सो हें हांव मदीं दवरतलें आनी हो एक बेल आनी फ्रुट्स बी हाडले हांवें आनी शेंगा हाडला हांवें हेका बॉयल करूंक जाय स्ट्रॉबेरी ताका मिल्क शेक करून दिवं जाय स्ट्रॉबेरी शेक जस्ट एकूच हांवें हाडला बीटरूट हें इशूका लागून कळ्ळें न्ही आनी तितली भाजी बी कांय फ्रेशूच ना पणजी न्ही सगळी भाजी अशी कुसलेली सुकलेले भाजी सामकें कांयच बरें ना अशें म्हाका जाय आसलें कुकुंबर बीन जाय आसलेलें म्हाका फाल्यां सलाड बीन करपाक कांयच ना आनी एक सांगू हांगासर हाडला बार्बेक्यू सेट हाडला मम्मी पळय मम्मी अशी खूब लागली तुमी म्हणटली आमगे बार्बेक्यू सेट आसा आनी हाडला हय पण तें न्ही घरान करूंक जायना न्ही तें फक्त आवटडोरूच तो शू थंय गेल्लो न्ही बार्बेक्यू थंयसर पळोवपाक ताका लागून सो म्हाका न्ही धाकटें न्ही हें खूब लायक जालें आनी हें न्ही घरान बी करूंक जाता सो धाकटोसो आसा पण म्हाका तो इतलो लायक जालें हांवें म्हटलें घेवया म्हटलें की आतां भयण बी येवपाची आसा म्हणजे केन्नाय घरान बीन इफ बार्बेक्यू बी करूंक जाय बरें आहा सो दाखयता तुमकां सो हें पळयात धाकटोसो आसा आनी खंय अशें दवरूंक मेळटा आनी हांगासर न्ही अशें हें आहा हें पळय अशें धाकटो आसा हें पळयात म्हाका खूब लायक जालें म्हटलें घेवया म्हटलें की तो आमचो व्हडलो आहा पळय तो काय काडून काय म्हाका करूंक जावचें ना हें घरान तो मातसो व्हडलो आहा न्ही हो पळय हो न्ही घरान म्हणजे इंडोर बीन करपाक हें कळ्ळें न्ही आनी ताणें म्हाका सारकें एक्सप्लेन केलां आनी हांगासर बरोवन दिलां कशें हें यूज करूंक जाय मागीर ताका यूज करून जालें की कशें ताका पुसोवंक जाय कितें सगळें हांगा ताणें बरोवन दिल्लेलें आसा सो हें सगळें सांबाळून दवरतलें हांव सो हांगासर स्क्यूवर्स बी दिल्लेले आहा आनी म्हळ्यार चारकोल आसा सो दीस 31st नायट आमी करतली बार्बेक्यू पार्टी घरान सो हें पळयात धाकटो आहा पण खूब बरो आहा खूब लायक जालें म्हाका सो तो आसा पळय आमचो व्हडलो तो हांव काडून दवरतलें वयर केन्नाय आवटडोर बीन ते यूज करतलें हें हांव घरान यूज करतलें सो जालें आमचें ऑलमोस्ट क्रिसमस शॉपिंग बीन सो उरलां आमचें तें येवपाचें ते येतले 23rd ते येतले मागीर ते लास्ट तो करतलो डेकोरेशन बी तो ऑलमोस्ट जालेलें आमचें ओके सो आनी कांय ना इतलेंच चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर